म्हापशेचें चाचा नेहरू गार्डन म्हळ्यार पुराय गोंयांत फामाद आशिल्ले हत्तीच्या गार्डनाची सामकी अवतिकाय जाल्या। हांगासरले झोपाळे घसरगुंडी मोडल्या, कितलेशेच पयशे खर्च करून घातिल्लो फव्वारो मोडून पडला। हे गार्डन बेगोबेग सारके करचे अशी लोकांनी मागणी केल्या। ज्या वेळाचेर हांव नगरसेवक आसलो 2015 ते 2020 या काळान 2017 सालान ह्या गार्डनाची पूर्णपणे तेजो दुरुस्ती करून नवीन झोपाळे नवीन स्लायड घालूच्या हत्तीचे पुन्हा दुरुस्ती केल्ली। पण 2017 नंतर नगरपालिकेन म्हणजे आता आम्ही पळयतात की 2025 येयले, तर 8 वर्साच्या काळान तेची देखरेख जाय तशी जायना। रातच्या वेळाचेर उजेड ना, जळारींचो साम्राज्य आसा आणि ह्या ठिकाणी ल्हान भुरगीं आमची जी खेळांक येता, आज तांकां जळारी जावप, तांकां खंय तरी डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता, आरोग्या कडेन कोणाचेंच लक्ष ना हांगा। आता सांगचें म्हटल्यार ही परिस्थिती सगळी फिटपिटी हाडून बसयल्या हांगासर प्लास्टीक फायबरची आणि सगळो हे गार्डनाचो आमचो स्मॅश करून उडयला। आणि हे फावंटन केला, फावंटनाक तुमी कितलो खर्च केल्यात, कितें आहा तो थोडे तेंप चल्लो, हे कोणाचे पयशे वेस्ट जाले, आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे तुमी विनाकारण वेस्ट करता। नाल्यार एक तर तुमी तो सारको करा। हांव म्युन्सिपाल्टी हेचे हांव खरें म्हणटालो म्युन्सिपाल्टी आतां आमी कितलीं गार्डनां पयलीं म्हापशांत, सगळ्या गार्डनाची हीच परिस्थिती आहा। 17-18 वर्सां जातली बीजेपीचे अंडर कावन्सील चालू आहा, रुलींग सायड आसा आणि आमी तशेंच इतलीं वर्सां आतां ऑपोजिशनान आहा। आमी आवाज काडटा, फुडल्या वर्सा इलेक्शन जावपाचें आहा। परत हांव म्हापशेच्या लोकांक सांगता की फक्त इन्कम ह्या बद्दल न चिंतून क्वॉलिटी ऑफ लायफ आयज म्हापशान कितें जाल्यार ती चिंतून मत घालचें आणि गार्डन ज्यो आमच्या ते सुदारणा करपाची मांग करपी आपल्या कावन्सिलर कडल्यान। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।